गोयच्यान मायनिंग प्रश्न घेऊन दिल्ली गेल्ल्या शिष्टमंडळाची शुक्रारा पीएमओच्या अधिकाऱ्याबरोबर खोलायेन चर्चा झाली. ब्रेस्तारा सावन हे शिष्टमंडळाची चर्चा दिल्लीत मंत्री आणि पीएमओच्या सचिवामेरेन घुंवता. पीएमओ आता सगळी परिस्थिती प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीच्या कानार घालतले. मायनिंगाचे कितें करप ताचेर ब्रेस्तारा 7 जून मेरेन दिल्लीत निर्णय जातलो म्हूण आमदार निलेश काब्राल सांगता. आम्ही रिप्रेझेंटेशन दिले आणि म्हाका दिसता बरो आउटकम येयलो. पीएमओच्या ऑफिसांतल्यान बरो आउटकम येयला. ऑनरेबल प्रायम मिनिस्टर इंडियन ना तो 4 नाल्यार 5 तारखेक येवपाचो आसा आणि हो सगळो रिपोर्ट तेंचे कडेन दितले ते आणि बरो पॉझिटिव्ह आउटकम येतलो अशें आमकां दिसता. सो परतून आमकां मे बी 5th 6th 7th परतून वचूंक पडटलें. पीएम मेळटले तुमकां केन्ना तरी काय? चड करून दिसता म्हाका. हांव म्हणना की पीएम मेळटलो पण आमकां गरज पडलेल्या आमकां 5th 6th 7th हेच्या भितर वचून आपयतले. फर्स्ट स्टेप कितें? रिव्यू पेटिशना वचप काय ऑर्डिनन्स? ते डिसायड करतले. सो ते डिसिजन घेवपाक 5th 6th 7th सपोज जर तेणी डिसायड केले तर ते आमकां फक्त कळयतले. नाल्यार आनी कितें जर आमकां क्लॅरिफिकेशन जाय जाल्यार 5th 6th 7th हाजे परतून आपयतले. आमची फायल जी अटॉर्नी जनरला कडेन आहा पळय न्हू तेंचे कडेन बी कितें मेळप जालें? ना अटॉर्नी जनरल CS उलयला. अटॉर्नी जनरल ताका म्हाका दिसता अटॉर्नी जनरलान 10 तारखेक आपयला ताका. ओके. तेजो व्ह्यू दिवपाक. मायनिंगाचो प्रश्न घेऊन गेल्ल्या शिष्टमंडळाबरोबर गोवा फॉरवर्डाचो एकलोय दिसलो ना. विजय म्हणटात दिल्ली सरकाराक परिस्थिती पटोवन दिवपाचें काम बीजेपीचें. We say that even an ordinance should be passed, that the government should be firm, that its resolve is to restart the economic activity. I personally believe that the job of convincing the powers that be in Delhi lies with our senior partner in the alliance government, because they are better placed to do all these things as they are also in power at the center. However, our party has made its presence at the candlelight march of the Goa mining affected people, and we are completely in letter and in spirit with the mining affected people. काँग्रेस म्हणटा गोयचे बीजेपीवाले करता ताका अर्थ ना. इतल्या तेंपान शिष्टमंडळ व्हेले तेवूय बी प्रधानमंत्र्याच्या सेक्रेटरीक मेळूंक प्रधानमंत्री खंय हांगच्या आमदार मंत्री आनी खासदारांक मेळूंक तयार ना. If Prime Minister in 4 months could not meet Goa's issues and solve them, it means that the Prime Minister has no concern for the issues of the state of Goa and for its people. Now they have gone to Delhi and they have met some staff of Prime Minister's office, not even the Prime Minister. So is it that the Prime Minister of the state has no time for Goa? इतले मजगती मिनेर हरेश मेलवानी मायनिंग केशीत क्रायम ब्रांचीच्या SIT मुखार चौकशेक हाजीर रावलो. ताची 2-1 वरां चौकशी जाली. आपूण चौकशेक सगळे सहकार्य करता म्हूण मेलवानी सांगता. तांची कितली प्रश्न आशिल्लीं पळय रिगार्डींग मायनिंग वेवसाय तांकां इन्वेस्टिगेशन करूंकूच जाय. सो तांच्यांनी कितें विचारिल्लें पळय तें हांवें तितकें आन्सर केलें रिगार्डींग आवर ऑपरेशन, आवर प्रोडक्शन, आवर सेल आनी कितें तांकां आनी कितें डॉक्युमेंट बी जाय जाल्यार आमी दितले. तशें प्रॉब्लेम कांयच ना. आमची एक बारीकशी माय आनी चलता. मात्र आतां ते कितें विचारतले तितकें आमी आन्सर करतले न्ही. आमी ड्युटी बावंड आसा तांकां आन्सर करपाक. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट.